बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. पवित्र देव मंदिरान सगळीं आमी एकठांय जाल्या. जेजूच्या येण्याक आशोवन आशोवन लागशिल्ली तयारी सोंपोवंक आनी आयज शेवटाच्या दिसाक आमी पावल्या म्हूण जाणा जावन तुमकां सगल्यांक ह्या पवित्र जाग्यार उण्या रुपान आल्तारार हाजीर आसा ह्या सुमयाक आमच्या रायाक भुजूंक आयिल्ल्यांक माये मोगाचो येवकार. विशय लुकाचें शुवर्तमान 20:70-9 सुर्या उजवाड दितलो आनी आमचीं पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. सुर्या उजवाड दितलो आनी आमचीं पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. तिमोथीचे दुसरे चिटीन पयलो 12 वळीन कोणाचेर हांवें विस्वास ठेवला तें हांव बरें जाणो. मोगाळ जेजू, देवाचो पूत तूं, आमचो प्रभू तूं, उण्या रुपान आमच्या सांगाता तूं आसाय म्हूण भावार्थान सोत मानता. गोडव्याचो होर तुका बुजो करता, आख्खे पृथ्वेर तुजी किर्ती गाजता, सगळीं रोचनां तुजी स्तुती गायता. तांच्या ताळ्याक आमचेय ताळे मेळोवया, आमी तुजी बुजवण कोत्ता, तुजी किर्ती गाजयता. हे वेळार तुजे मुखार दिमयेर आमी आसा. तूं आमचो कोरो आनी जिवो देव म्हूण वळखून ह्या वेळार आमी तुका नमस्कार करता. नमस्कार करूया. गीत गाऊया R30. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, तुका महिमा, तुका आर्गावंदो निरोत्तरी, तुका आमचे कीर्तन, उपकारातून करता आमी गायोन. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, बोडव्याचो होर तुका भुजवण करता, आखे
तुझी कीर्ती गाजता सगली रचना तुझी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्याचो रिम आनी ताराचो उजवाड फाकोय पोरकोन करता वसो तुझ सूर्या आमी पोरजोड तुजो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू गोड गोड तुका बोसता ताळयो पेटून बिजली जोगला उजा बाना सोडून काळकी कोपा पावसा घुसघुसोतून प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू खोरीतकारांक बरयलोली पयली चीट तिसरो आवेसवोर 16 वळ तुमी देवाचे मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता म्हूण तुमकां खबर ना जायते पावटी हें आमचे कुडी मंदिर आमी बोस्तायलां सोरो पिवन सिगरेटी पिवन संवसारी ड्रेसां कपडे न्हेसून आंगार उक्ते कपडे घालून वायट उतरां उलोवन देवान दिल्ले मादामेन मोडून त्या मादामेंतांची सारकी देवाक मानता ते भाशेन आमी जायते फावटी चुकल्या सवो मादामेंत आमकां अशें सांगता उतरांनी आनी खोर्न्यांनी कुडीचें निर्मळपण सांबाळचें हें करून आमी चुकल्या फावो ते मादामेताचेर आमचें मन काळीज लावूंक ना जायते फावटी आमकां जाय तसलीं ड्रेसां आमी आमचे ह्या देव मंदिरा सारके कुडीक बोस्तायल्या आमचेर चुकल्या दुनिया आमकां बोगोस आनी दुसऱ्यांक जायते फावटी आमी दुखयलां दुसऱ्याचें नांव पिड्ड्यार केलां दुसऱ्याचे कुडीक मान दिवंक ना आनी हें करुनूय आमी तांकां बोगसूंक फाटीं रावल्या आमकां बोगोस सायबा माथ्यूवाचें आशुवर्तमान
18व्या वेसवरान आनी 21वे वळीन आमकां कळीत करता जेजू शिटकायता. कितले पावटी म्हज्या भावाचेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूचो. 7 पावटी लेगून जेजू ताका जाप दिली. 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. हेंच मनान दवरुया आनी आमचे जेजूच्या आयज शेवटाचे जल्माची तयारी दिसाची करतना फाल्यां जेजू आमच्या संवसारान न्हय पूण काळजान जिवूंक येता. ताका नितळ काळजान आनी मनान घेवन गितांतल्यान कृपा मागुया. I-28. सगले तुझे होकमान मोगाचो देव बक्षिता. सगल्या तुझ्या वायटाक गुणाचे हक दिता. सगले तुझे होकमान मोगाचो देव बक्षिता. सगल्या तुझ्या वायटाक गुणाचे हक दिता. ओतम्या म्हज्या काळजांतावन देवाचे उपकार आठय. ओतम्या म्हज्या काळजांतावन देवाचे उपकार आठय. जिवीत तुझे कोरे देण्यानी बोरीत वेता. जीव नवो बळ नवे तोरणी पिराय परतता. जिवीत तुझे कोरे देण्यानी बोरीत वेता. जीव नवो बळ नवे तोरणी पिराय परतता. ओतम्या म्हज्या काळजांतान देवाचे उपकार आठय. ओतम्या म्हज्या काळजांतान देवाचे उपकार आठय. उदेंती स्तोत्रे जितली पयसू पडटा तितली पयसू आमची पातकां काडून उडयता. उदेंती स्तोत्रे जितली पयसू पडटा तितुली पयसू आमची पातकां काडून उडयता. ओतम्या म्हज्या काळजांतान देवाचे उपकार आठय. ओतम्या म्हज्या काळजांतान देवाचे उपकार आठय.
स्तोत्र 118 वोळ आवेस्वर वोळ एक अशें आमकां कळीत करता सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेद नासलोलो स्तोत्र 113 सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात सर्वेस्पराची नांवाची स्तुती करात दोनयाक आमच्या आर्गां दिवन ताचे दारवंटे उतरून काडात दोनिया देवाक वाखाणून ताच्या पवित्र मंदिरान भितर सरात मोगान आनी बोरवाशान दिनवासनेच्या उलासांनी ताच्या नांवाची कीर्ती गाजोयात हालेलुया 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 आर्गां देवा आर्गां देवा आर्गां देवा बापा आर्गां देवा आर्गां देवा बापा आर्गां देवा आर्गां पुता आर्गां पुता आर्गां पुता आर्गां पुता आर्गां पवित्र आत्म्या आर्गां पवित्रात्म्या रोमकारांक बरोवन 11व्या विस्वरान 17वी वळीन आमकां अशें मेळटा म्हणटोच क्रिस्ताचो निरोप पोरगोड जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो होच ताचो ताळो आयकूंक आनी ताका दिनवासूंक आमचीं काळजां मनां उक्तीं कर म्हूण गितांतल्यान दिनवासुया आनी गीत गावुया E3 So be wonderful passion, which swadik folakati, Bapa tuka arga dita, tuja mogak gayan karta, Bapa tuka arga dita, tuja mogak gayan karta, molba velya sonya pasa, durya tule masli kati, Bapa tuka arga dita, tuja mogak gayon karta, Bapa tuka arga dita, tuja mogak gayon karta, Surya Chandra Tara Pasar Varya Pausa Visa Katir Bapa tuka arga dita, tuja mogak gayon karta, Bapa tuka arga dita, tuja mogak gayon karta, Zuri nodi durya pasar, Fatra korpa dongra katir, Bapa tuka arga dita, tuja mogak
गायन करता बापा तुका अर्घ दिता तुझ्या मोगाक गायन करता आमच्या काना पिण्या पासत नेसना गोरा शेळा खातीर बापा तुका अर्घ दिता तुझ्या मोगाक गायन करता बापा तुका अर्घ दिता तुझ्या मोगाक गायन करता कुडी ओतम्या काळजा पासत साद्या गुना बोळा खातीर बापा तुका अर्घ दिता तुझ्या मोगाक गायन करता बापा तुका अर्घ दिता तुझ्या मोगाक गायन करता Hallelujah, 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 la 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 आमच्या देवाक आमचें पडलोलें आसा ताका आमचो हुस्को आसा हे वेळार तोच देव आमचेशी उलोवंक सोदता ताका चितान आयकूंक सगलीं उबीं रावया लुकासाचें शुवर्तमान पयलो आवेसवोर वळ 60:7 ते 70:9 ताचो बापूय जाकारियस पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें बाकीत करून उलयलो इस्रायलीचो दोनी देव सोदोव जावं दी आपले पोरजेक भेट दिवन ताणें सोडयली ताणें आपलो सेवक दावीद हाचे संस्थितलो आमचे खातीर एक बोलवोन थारोक उबो केलो आपल्या भाग्यवन संदेशकारांचे तोडी आदल्या काळारसून परगोटलेले ते पोरी आमकां थारतलो म्हूण आमच्या दुस्मानांतले आनी आमकां जोडटात तितल्यांच्या हातांतले अशी तो आमच्या पुर्वजांची दया करता आपल्या पवित्र कराराचो उगडास दवरता अब्राहम आमच्या बापाक सोपूत दिल्लो ताणें आपूण फावो कोत्तलो म्हूण आमकां एक देणें आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली जोडून सुटका
बिरान नासतना कोत्तेल्याव म्हूण ताची सेवा. पवित्र गुणेस्त जावन ताच्या फुड्यान हांव बोर सगल्या आमच्या जिवितांत. आनी तूं भुरग्यां सर्वेस्पराचो बाकणार म्हूण नांव जोडटलोय. तर दोनयाच्यो वाटो तयार करून ताचे फुडें वेतलोय. ताचे पोरजेक तारोनाची वळख दिवच्याक जी बोगसणे मेळून घेतात तिच्या पातकाक आमच्या देवाचे काकुटिवोन कोणवाळाये उदेशी वयर सून उदेतो सुर्या पावतलो आमचे सोरी. काळोखान मरणाचे सावळेन आसलेल्यांक उजवाड दिवच्याक. सवस्थायेचे वाटेन आमचे पांय मार्गाक लावच्याक. देवाचे उतोरी. देवाचे व्हड उपकार. ल्हानसो नियाळ देवाच्या उतराचेर आमी करुया. एक पुस्तक विकतल्या शॉपाचेर एका दिसा एकल्या वाचप्याक एक रोंग गेलोलें आदलें पुस्तक मेळ्ळें. त्या पुस्तकाचेर एका पानार त्या बूक स्टोराच्या दोनया बरयलोलें दर एक काणयेंत एक वेगळो भरवासो आसता. सट कर आनी उजवाडान तुजें जिवीत जिये. ताणें तें आख्खें पुस्तक वाचलें. आपले जिणेंत उजवाड घेतलो आनी दुसऱ्यांकूय दिलो. त्या पुस्तक विक्रेची धाकटुली कोरणी जायत्यांच्या जिवितान उजवाड हाडटा. आयच्या शुवर्तमानान आमकां संदेश जेकार्यासान प्रवादीक गायनाचो एक भाग कसो उचाल्लोलो संवसारान काळोख आनी आटे विटे सोबार आसात. जेजूचो उजवाड आमचीं पावलां उजवाडीत करता. जेजू आमकां फकत दर्शनानूच दिवन रावना, पूण जे भाशेन पातोक नपयत करूंक येता तीच एक उजवाडाची व्हड कोरणी जाता. आमच्या जिवितांत कितलोय काळोख आसूं, देवाचो उजवाड आमकां वस्तू स्पर्श करता, भरवसो दिता आनी शांती हाडटा. आमकां जेजूचो उजवाड जावंक जायते उपाय मेळटात.
आमच्या कुटुंबान सादो घराचो वावर करून समुदायेन पेल्याची मोगान सेवा करून समाजान धर्मामध्ये एक चार बांदून हाडूंक आनी पवित्र सोबीन भाग्यवन जिवितांतल्यान दुसऱ्याक जेजूशी हाडूंक वावरुया, उजवाडाचो फुलेर जावया आनी अशें आमचें जिवीत मांडून हाडूंक देवाचीच कृपा आनी बळ ह्या जेजूच्या जल्माच्या आदल्या दिसा आमी निमाण्या दिसा आसा आमकां किरीत कृपा मागून ह्या देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत दिसा दिसपटी जेजूच्याच पावलांचेर पावल मारून चलूंक आमकां कृपा बळ आदार दी म्हूण हेंच उतर आमच्या काळजा मनान दवरूंक वावरुया. स्वाचेंश वर्तमान 14वे सूर 13वी ओळ. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलेंय हांव करतलो. देवान आमचे पासत केल्ल्या सगल्यांचो मोगान उगडास करून ताचोच आदार मागून आमची थोडी मागणी उबारुया. एका एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब गावून जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या धर्मीक वडिलांनी पाप साहेब, कार्डिनल बिस्म साहेब, याज्ञिक आनी मोतवाशांनी देवाची वळख आपले पोरजेक मोगान दिवूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. भाग्यवन फ्रांसीस सेवियराच्या रेलिकाचे दोबाजीक दाखोवणेक शेवटाक पावोवंक थोडेच दीस उरल्यात. फावो त्या मोगान, भावार्थान, काळजान मनान उर्बेवंत यात्रेकारां जावंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. देवान आमकां मोगान
आपल्या सारकेची रोचल्यान आमच्या जिवितान देवा सारकेली जावं देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. देवान आपले पोरजेचो सदांच मोग केलो. आमी आमच्या जिवितांत आमच्या शेजाऱ्या सोयऱ्यां आनी इश्टां मित्रांचो मोग करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. धिमी घालून जेजून शिकयल्लें आमच्या बापा मागणें हें आमी सगळीं एका मनान आनी एका काळजान उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.